विसा उपरांत तुमकां येवकार. उजवाडाचो उत्सव म्हळ्यार फेस्टिवल ऑफ लायट्स हाका ह्या वर्सा लोकांनी उप्पाट प्रतिसाद दिलो म्हणपाचे कलंगूट मतदारसंघाचे आमदार तशेंच सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल लोबो हांणी सांगले. ही सर्त इको फ्रेंडली. हे आकाश कंदील करपाक प्लास्टीक व थर्मोकोलाचो वापर जावंक ना अशें मायकल लोबो हांणी मुखार सांगले. लोकांक घराघरांनी एकठांय करप हो ह्या आकाश कंदील सर्ती फाटलो मुखेल हेतू आसलो. ह्या फुडें ही सर्त गोंया भायरूय व्हरपाचो मनोदय तांणी उक्तायला. ह्या सर्तीत सुमार 1700हून चड सर्तकांनी भाग घेतलो. RDX गोवा खातीर कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकार. परतून अनेकदा ह्या वर्सा जो पार्रा सिटिझन्सान ऑर्गनायज केल्लो आहा हो 6th annual program of for Diwali, that is Festival of Lights. आणि ह्या वर्सा दिवाळीक बरो मोठ्यान पावस पडलो आणि आमकां मातशे जी स्पर्धा आसली जे हे आसले फेस्टिवल ऑफ लायट्स आसले ते आमकां एक 4 दीस फुडें 4-5 दीस फुडें व्हरचे पडले. आणि आयज फेस्टिवल ऑफ लायट्स इतल्या मोठ्या दोबाज्यान हिंगासर मनयल्ले गेले वता पार्रा विलेजीन की आख्खो गोंयचो लोक पार्टिसिपेट करपाक येयला तसोच पळोवपाक येयल्या. अरावंड 1700+ पार्टिसिपंट्स येयल्ले आहा. तेजे उपरांत जे कोण येयल्ले आहा ते तेंच्यांनी बेश्टे हँग केल्ले आहा जे 6 o'clock इवनिंग आमी हे स्टॉप केल्ले आहा हे सगळे आकाश कंदील घेवपाक. पूण म्हाका दिसता ह्या वर्सा एकदम बरी स्पर्धा जाल्ली आहा आणि जे जजीस आहा जे जज कोत्ता विच आर द बेस्ट वन्स अँड इको फ्रेंडली. हितून यूज ऑफ प्लास्टीक इज बँड, हितून यूज ऑफ थर्मोकॉल इज बँड. नॅचरल रिसोर्सिसान जे तयार केल्ले आकाश कंदील म्हाका दिसता खुबशे येयल्ले आहा आणि हांव सगळ्या पार्टिसिपंट्सांक कॉंग्रॅच्युलेट करता तसोच सगळे गोंयच्या लोकांक की तुमी आकाश कंदील आपल्या घरान केला. आमचें मेन इंटेन्शन इतलोच आसलें, एकूच हेतू आसलो की घरान आकाश कंदील करपाक जाय. टू ब्रिंग ऑल द पीपल टुगेदर वी आर ऑर्गनायझिंग द फेस्टिवल ऑफ लायट्स. सो वी वॉन्ट टू क्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ गोवा अँड टेक इट आउट ऑफ गोवा एज वेल. आकाश दिवे कॉम्पिटिशन हे म्हाका दिसता इतली मोठ्या प्रमाणात गोंयाक हांगा जाता आसतलें जे मायकल लोबोन जे आयोजन केलां करता पयले कोणी संदी मेळ्ळ्या तें पळोवपाक. आनी आकाश दिव्या भितर जें कॉम्पिटिशन जेन्ना दवरतात म्हळ्यार एका परस एक आकाश दिवो लोक गोंयांतल्यान करून येवंक शकतात आनी तातूंत भितर एक संस्कृती आमची वाडपा खातीर खुबशे ताका हेल्प जातलें. कित्याक बाबू तुका दिसना हे सरकारानूय हे लेवलाचेर अशें करपाक जाय म्हणून? न्ही, सरकारान करपाक जाय म्हळ्यार प्रत्येक घरांनी लोकांचे हिंदू संस्कृती प्रमाणे सगळे हिंदू लायतात. आमच्या घरां आसता, सगळ्यांची घरां आसतात. पूण हांगा सगळे एकठांय येवन सगळ्यांचें प्रदर्शन जावप कॉम्पिटिशनच्या रुपांनी हांगा जे फेस्टिवल टायप हो सगळे चारी बाजून आकाश दिवे एक बरो उपक्रम. आनी एका असली गजालीक सरकारान सुद्दां प्रोत्साहन दिवपाक जाय. जो कल्चर जो आहा, जी संस्कृती आहा ते टिकोवन दवरपा खातीर असले उपक्रम बऱ्याक पडटा.